म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी भाग्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आयकलेले आसा, वाचलेले आसा आनी ताचेर मननूय केल्लें आसा. लूक आमकां तेच भाशेन ही भाग्यां दिता. पूण पळयात, तो आमकां कितें सांगता. आमी सगळ्या वस्तूंनी पयले सुवातेर देव ते आमकां सगळें दिता आनी आमी तांकां लोबदून रावंक फावना. देव दिता देवा कारकां दिवंक जाय आनी ताचो बरो वापर करूंक जाय. फकत आमचेच पासत न्हय, देवान तर आमकां सुबेज दिलेलें आसा ते आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक जाय. पूण दिताना पर्यंत आमी दिता म्हणून न्हय, देव आमचें सगळें दुसऱ्यांक दिता. ते भाशेन आमचें देवप घेवप जावंक जाय. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमकां पावलू अशें म्हणटा की आमी भितरल्यान हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना. आमी स्वतंत्र रावंक जाय. देवान तर आमकां आपोवणें दिलेलें आसा काजाराच्या बेसांत आमचें जिवीत सारच्याक, जाल्यार आमी त्या प्रमाणे देवा सगळें ताच्या कोठान तें जिवीत जिवंक जाय. एकसुरे म्हणजे ताचो पाटलाव करून आमचें जिवीत सारूंक जाय. जाल्यार तेच भाशेन ताणेंनी आमकां देणें दिलेलें आसा, तातूंत आमी खुशालकायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. त्या प्रमाणे देवा सगळें रावून जेजूच्या प्रेरणांत आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत आमी उलोवंक करूंक जाय. तेन्नाच की आमी खुशाल आसतले, नाजाल्यार आमचें कोठा. आतां हे परी फ्रेडरीक ओझानाम हाचेंय जिवीत तशेंच घडलें. तो फकत 40 वर्सां जियेलो. 1813 वर्सां ताचो जल्म जालो आनी ती खूब भुरगीं आसलेलीं, पूण फकत 3 जाणां उरलीं. 14 भुरगीं आसलेलीं पूण ताच्या पायक आनी मांयक, आनी ती 3 जाणां उरलीं. कित्याक त्या काळार खूब तशें भुरग्यांक परवरिश करपाक वाशीन भाशेन नासलेलें. तर वो बरे भशेन वाडत म्हणजे ताचो जल्म मिलान जालो. मागीर तो पारिसाक आयलो आनी एकदम हुशार आसलेलो. तो ताका लागून ताणें लिटरेचर म्हणजे वाङ्मय तातूंत खूब प्रगती केली. ताका खूब आवड आसलेली. पूण ताच्या पायक तो आदवोगाद जावंक नासलेलो. म्हणून हें शिकल्या उपरांत तेंय शिकून एकदम उत्तम तरेन तो तातूंत घडोवन आयलो आनी खरेपणी व्हडल्या दर्ज्याचो तो जालो. पूण ताणें आपले पळय वाङ्मयाचें आसलेलें तें सोडूंक ना. दुसऱ्यां बरोबर तो वाद विवाद करतालो, पूण बरे भाशेन. आनी अशें जाताना ताका कोणेन एके सिस्टरीक व्हेलो. ती गरिबांक बरोबर जियेताली आनी गरिबांचो परामर्श ती करताली. तें पळोवन ताका एक आपोवणें आयलें. तो व्हडल्या दर्ज्याचो आसलेलो, व्हडल्या बरोबर जियेतालो, पूण मागीर वचोन ह्या गरिबांक तो भेट दितालो. आनी हे भाशेन ही संस्था सेंट विन्संट द पॉल सुरू जाली. कित्याक विन्सेंतानूय तेंच केल्लें. तोय गरिबां पासत वावुरतालो आनी ह्यो संस्था ज्यो जालेल्यो घडोवन आयलेल्यो त्योय बी तशेंच करताली. पूण ही काजारी मनशां असलो वावर करता. आनी आमी पळयलां हे भाशेन ताणें एक कॉन्फरन्स स्टार्ट केलें आनी आयज इतलीं कॉन्फरन्सां आसात म्हणजे ते ग्रूप, आनी ते सगळे बरे भाशेन गरिबांचो परामर्श करता. आमच्या प्रांतांत पर्यंत आतां SSV सेंट विन्संट द पॉला बरोबर आमचे जे भाव आनी भयणां जीं सोरोप येतात ओ द्रोगांक येतात, मागीर तांकां तांचो परामर्श केल्या उपरांत तांकां ते पेखोवणी दिल्या उपरांत तांकां घरा मागीर वचोन परतून तीं तातूंत पडटात. कित्याक दुसरीं तांकां स्विकारिनात, तांचें जिवीत बदलना म्हणून. तेच भाशेन तांचेर तो लेबल लायतात. हाका लागून तांकां वेगळीं करून थोडो त्योम घोट जायसर विन्संट द पॉल तें कॉन्फरन्स
असल्या मनशांक मदत करूंक आवडेतात. पळयात कशे भाशेन वेगवेगळे भाग आतां तांणी सुरू केलेले आसा ह्या लोकांक मदत करच्या. कित्याक हो दृश्य सगळ्याकूच आसा आनी ते आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी ताचे आमी गुलाम जाता आनी ह्या गुलामपणाक लागून दुसऱ्यांकूय आमी गुलामपणांत दवरता. भयणीन आनी भावनो, फ्रेडरीक भुरगोच आसतना 40 वर्सांचो आसलेलो. ताच्या आदीं ताचें काजात जाल्लें. तांकां ताची बायल एकदम हुशार आसलेली आनी तांणी दोगांयनी ते भुरगें जाल्ल्याक सायबीण मायेचें नांव दिलें मारी म्हणून. आनी हे भाशेन तो मागीर 6 जाल्या उपरांत इटालियाक गेल्लो. परतून येताना तो मेलो. भयणीन आनी भावनो, महात्मा गांधीनूय सांगलां तुका तर व्हड जावंक जाय जाल्यार दुसऱ्यां बरोबर तुवें वावरूंक जाय आनी जितलें आमी दुसऱ्यां बरोबर वावुरतल्या तितलें आमचें व्हडपण वाडत वेतलें. आमी सगळीं जाणां आमच्या घराब्यांत एकामेका पासत वावुरता. जेजूच्या एकवटान आमी सगळें दवरया. कित्याक पातक आमचे मदें आयलें की ना आमी प्रत्येक जाण आमकां जाय पळय तशें वागोवंक लागता, एकामेकाक दुखोवंक लागता. आमचे हात अशें उंटीन दवरया आनी दोळे बंद करया. हें सगळें आमचें आसा तितलेंय जेजू सवें दवरया. चड करून ह्यो वदृश्यान आमचे सवें चालीक घडोवन हाडलेल्यो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक पयलो वयलो स्थान दिना पूण आपल्याचपणान जियेता आनी आमकां जाय पळय तशें कोत्ता. तें सगळें पयस करूंक आनी हे परी गरीबाय दुसऱ्यो सगळ्यो आमचे अणभव जे आसात घराब्यान ते पयस करूंक आमकां कृपा मागया. आनी हे भाशेन आमी सगळे आमच्या भावा भयणां पासत मागया जीं कोण गरीबायन, जीं कोण वदृश्यान आसात तितल्यांकूय आनी जीं कोण तांचे पासत वावुरता तांकां देवान अदीक आनी अदीक घोटाय दिवच्याक.